येवपी विधानसभा वेंचणूक लढोवपाची आपली पुराय तयारी आसा। वेंचणुकेक अजून वेळ आशिल्ल्यान खंयच्या पक्षांतल्यान आनी खंयच्या चिन्हाचेर वेंचणूक लढयतलो हाचेर निर्णय जावंक ना, अशें आदले बाणावलेचे आमदार चर्चिल आलेमावान सांगलें। तशेंच काँग्रेसीन बरे आनी सक्षम उमेदवार उबे केले जाल्यार येवपी विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीक सहजपणान सरकार तयार करपाक येस मेळटलें, अशें आलेमावाचें म्हणणें। काँग्रेसीन वेंचणुके खातीर युती करपाचो निर्णय घेवन बरें पावल उबारलां, मात ही युती वेंचणुकेच्या निमाण्या खिणाक न्हय तर खूब आदी जाहीर करची, अशें चर्चिल आलेमावाचें म्हणणें। रेडी आहा बसतलो सांग सेटो आहा न्हू बसपाक सेटो आहा खंयचे हेजेर करूया तें पळया न्हू मागीर कितें जाता तें टायम आहा इलेक्शनाक टायम आहा न्हू इलेक्शनाक टायम आहा कितें सांगो तुका सांगलें बरें काँग्रेस गव्हर्मेंट पळय म्हणटा तुका सभेपण तिकेट दिना तुगे हें कोण तिकेट दिता कितें चोवन तुगे सपोर्ट पयलीं ते कोणाक जाले आनी ते आसना न्ही हे पाट आसना न्ही हे पाट ते कोणाक दिले जाल्यार त्रासा पडे हे पाट चोवन सारको सपोर्ट कोण आहा तेणें तो दिलो जाय तिकेटी काँग्रेस गव्हर्मेंट मुखार वचपाक शकता चड सीट हाडपाक शकता गव्हर्मेंट करपाक शकता पूण चड सीट हाडली सात दिले जाय तिकेट्यो आनी तिकेट तरी समज उलटी जाल्यो जाल्यार जावपाचें ना तें म्हगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे काँग्रेसीन एलायन्स करता तें वायट ना बरें आहा कित्याक एलायन्स केलें जाय तूं काँग्रेस मुखार वचपाक शकता आतां कोणाकूय एलायन्स करता कितें करता तें तेजें हातींत कळ्ळें तुका नाजाल्यार काँग्रेस येवन वचपाक शकना पूण एलायन्स केलें जाल्यार बरें बरें मनशां दिसते कोणाकडे एलायन्स करूंक जायना तें म्हणजे बरें दिसून कोण सपोर्ट लोक आहा तें बराबर त्या मनशां तेमी एलायन्स करपाक जाय म्हगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे तेमी तर एलायन्स बेगीन करीत जाल्यार बरें आतां रे एक 5 दीस 10 दीस म्हणल्यार एलायन्स जाता तें सारकें ना तें चलपाचें ना बेगीन जावपाचें